नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत गोवा कनेक्टाच्या कालच्या भागान आमी पळयलें लुपीन फावंडेशनाचें काम कुडणे पंचायतीन. ह्या एपिसोडान आमी या स्पेशली इब्रामपूर गांवांत जंय ते फाटले 6 वर्सां जाले काम करता. एक सर्वांगीण विकास कसो करचो हें म्हाका दिसता इज आयडियल अप्रोच ज्या तेंच्यांनी इब्रामपूर गांवांत केला. हाच्या बद्दल चड जाणून घेवया आणि ऑब्वियसली काही लोकांकूय मेळया, पण ताच्या पयलीं मेळया श्रीनिवासराव कलाकुंटला, व्हायस प्रेसिडेंट आणि सायट हेड लुपीन फावंडेशन आणि तांच्या कडच्यान जाणून घेवया तांच्यांनी कितें कितें इनिशिएटिव्स घेतले ह्या गांवाचो एक होलिस्टीक अप्रोच खातीर. We touched about 22 villages all these 6 years. There we have started with the school and later we enter into the husbandry, poultry and also women empowerment, giving the some help to them and also some permissions from the government to do their own business. And this initially it was a tough time for us also to make them to understand what they want to, but few people are still continuing with the happy news to me. By whenever I go out for the field visit in the CSR activity, I am very much impressed, and also yes, we are doing something to the society. Personally what I felt, because I also belong from a rural area, but of course my education and all that were in the urban area. Many people, even childhood when we are in the villages and all that, the people due to they have the knowledge, but there is no coaching or no training or no help from others. The people has not developed a lot. That is my personal feeling. When I am going to these villages, I want to see such type of people there. If they will develop, our nation will develop. People are depending on the side by states like neighboring states like Karnataka and Maharashtra for vegetables, milk, dairy products and poultry products. During that time the transportation was a problem. We have suffered a lot. Means Goa is not a self-sustained state in agriculture products. Goa, when we have started this Lupin Foundation, we never expected this online classes or this all schools will be shut down, colleges will be shut down and people cannot attend to the school and college. At the time, infrastructure we have more focused and also the uniforms to the students and all that. But now after this pandemic situation and all that, many people cannot attend to the schools and colleges, particularly in the government schools and colleges, because the online education has become mandatory for the students. At the time, online education means proper infrastructure. Again, every individual required internet connectivity and also smartphone, tab or laptop is required, but most of the people may not be afford for that. So when Prudent came out with an online classes, we want to be partner with them, and they people has done an excellent job. जेन्ना ऑर्गेनिक फार्मिंग बद्दल आमी इतके सगळे उलयता तेन्ना ऑब्वियसली त्या खातीर अप्रोचीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि म्हाका दिसता हो अप्रोच फार्मरांनी करपाची गरज आसा. फॉर एक्झाम्पल जर कोणाचे डेरी आसा, कोणाच्यो म्हशी आसा, गाय आसा जाल्यार तातूंतल्यान शेणांतल्यान वर्मी कंपोस्ट करून ऑर्गेनिक शेती कडेन कशें वचपाचें हें आय थिंक इज अ व्हेरी क्लासीक एक्झाम्पल जे लुपीन फावंडेशनान 6 वर्सां पयलीं इब्रामपूर गांवांत सुरवात केली. आमी आवर्जून मेळया सुधीर धावस्कर आणि अमिता नायक जे ऑर्गेनिक शेती करता आणि फाटली 6 वर्सां जाली तातूंतल्यान आपलो हो वेवसाय चलयता. इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना तांकांय खबर नासली की हेजें कितें जातलें तें, बट ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम आयज म्हाका दिसता 6 वर्सांनी तांकांय रियलायज जाला की वॉट इज वर्मी कंपोस्ट ऑल अबाउट अँड हाव ऑर्गेनिक फार्मिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर लायफ्स. म्हजें नांव सुधीर उत्तम धावस्कर. हांव इब्रामपूर पेडणे तालुक्यात रावता. हांव जे ऑर्गेनीक फार्मींग म्हणजे गव्हर्मेंट जो सांगता तुमी ऑर्गेनीक फार्मींग करा म्हणून, ते जेन्ना आदर्श गांव म्हणून इब्रामपुरा येयलो तेन्ना आमच्या लुपीन फावंडेशन ही एक कंपनी येयली आणि तेंचो कोऑर्डिनेटर जो फ्रांसीस म्हणून आहा तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं हे ऑर्गेनीक फार्मिंगेक बरो प्रमोट जा, तुका कितें हेल्प आहा ती आमी करता. आनी तशें हांव तेजें आयकान हें केलें. पयलीं आमी स्टार्टींग म्हाका तेणी शिरोडा म्हणजे महाराष्ट्रा ह्या गांवांत व्हेलो आनी म्हाका तेणी ते दाखयलें. एक सचिन दळवी म्हणून तेचे असो एक युनिट आसलो तो हांवें पयलीं पळयलो आनी पळयल्या उपरांत म्हाका एक खरेंच एक बरें दिसलें. आमचें इतलें शेण आसा तें पयलीं शेण आमचें सादारण एक ट्रक जर गेलो 10 मिटराचो जाल्यार 2000 मेळटाले. पूण त्यात हें जाल्या उपरांत हांवें ऑर्गेनीक युनिट बांदल्या उपरांत म्हाका सादारण एक 2000च्या जाग्यार 20,000 मेळपाक लागले. पूण ताका कितें ती प्रक्रिया म्हणजे ती हांवें एक 2 म्हयने तेचेर ट्रेनींग घेवन बरें लक्ष दवरून ट्रेनींग घेवन हांवें ती केली. पण जेन्ना कशें सगळे गव्हर्मेंट सांगता तुमी हें करा तें करा,
पूण जेन्ना एखादो ऑफिसर तुज्या फाटल्यान लागून जे तुज्या कडल्यान करून घेता तेन्नाच तो सक्सेस जाता. आनी आतांचे चडशे भुरगे ह्या क्षणान येवपाक मातशे फाटीं सरता. पूण ना, जेन्ना म्हाका ते वर्मी कंपोस्ट मेळपाक लागले, हांव जेन्ना विकपाक लागलो तेन्ना पयशे जेन्ना येवपाक लागले तेन्ना म्हाका भरपूर उमेद जाली. आनी हर फावटी हांव त्या खातीर लुपीन फावंडेशनाचे हर फावटी केन्नाय म्हाका अशी जेन्ना संद येता तेन्ना हांव तेचें नांव घेता, आवर्जून नांव घेता. आनी तेच्या बरोबर तेच्या फाटल्यान म्हाका आयसीआरानूय म्हाका भरपूर हेल्प केली. म्हणजे वेळोवेळी तेणी म्हाका कशें मार्गदर्शन तें सुद्दां तेंचें हांव तशें ह्या गायो आनी दूदच जर घेवन बसले जाल्यार जावचें ना. तेच्या व्यतिरिक्त जर आमी त्या शेणाचो वापर करून आयज जर खत तयार केले, जे आयज युरिया सारके खत इतले हार्मफूल आसा आनी आमचे पयले जाणटे बी ह्या शेणा वयल्यानच शेती करताले. आनी आमच्या इब्राहिमपुरात तर भरपूर संदी आहा, कारण प्रत्येकाच्या घरान गायो आसा आनी तेंच्यांनी करपाचें अशें म्हाका दिसता. हांव अमिता अरुण नायक, हांव अणखणे गांवांच्यान आसा. तेन्ना पयलीं आमी जी नॉर्मल जी शेती करी आसली ती आतां हें करून ह्या 7 वर्सांक आमी आतां कंटिन्यूअस हे पॉली हावज बांदले. पॉली हावजान आमी स्टार्टिंगूच पयलीं आमी जरबेरा प्लांटेशन केल्लें. जरबेरा प्लांटेशनाचे बऱ्या पैकी आमकां उत्पन्न मेळ्ळें आनी 3 वर्सां जेन्ना कंप्लीट जाली तेन्ना मागीर आमी आतां ह्या पॉली हावजान आमच्या जे नॉर्मल जी तांबडी भाजी मुळो आसा ती करपाक लागली. आतां अंदूच आमी हें आतां हांगासर आल्याचें प्लांटेशन केल्लें आहा. फर्स्ट टायम आसा आमचो, पण तरी सुद्दां बऱ्या प्रमाणान जाल्लें आसा, आमचें सक्सेसफूल जाल्लो आसा प्रोजेक्ट आमचो. आनी दुसरें म्हटल्यार जे ल्युपीन फावंडेशन ऑफ गोवा तेंचे हे पदाधिकारी जे फ्रांसीस सर आसा तेंच्यांनी ते तर आतां घरान आमच्या हांगासर आतां पावल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बरे भशेन आमकां म्हणजे बायलांक कशी फुडें सरची हे तेंच्यांनी बऱ्या पैकी आमकां सगळें मोटिवेशन दिवन फायनान्शियल सुद्दां हेल्प केल्लो आसा. जेन्ना आमचें जें आतां वर्मी कंपोस्ट आसा, आमचें वर्मी कंपोस्टान आमकां हे फुडें सरपाक फ्रांसीस सराचो मोठो हात आसा आमकां. तेंच्यांनी आमकां सिमेंटाचो हेल्प केलो, पत्रे दिले आनी फुडें सरलीं आमी. आनी ते आतां हें करून आमी आतां डेरी फार्मींग आमचें आसा. 2 वर्सां जालीं आमच्यो ते गायी आसा आमच्यो. ते आमी शेण आतां ते वर्मी कंपोस्टान युटिलायज फूल करून हे जो आमचो प्रोजेक्ट आहा तो सगळो ऑर्गेनीक आसा. आमी आनीक कसलेंच कितें सारें कांयच आमी वापरिना. आनी इन बिटवीन इंटर क्रॉप म्हणून आमी तांबडी भाजी, मुळो, पालक, कोथिंबीर ही आमची कंटिन्युअस चालूच आसता. आनी दुसरें म्हटल्यार केळी, भाजयेची केळी ही आमची कंटिन्युअस आमी बाजारान विकत आसता. ही भाजी आमची जी ऑर्गेनीक आसा ती लोकां पर्यंत कशी पावतली हेजेर आमी आतां भर दितली आनी जे प्रोडक्शन जे आसा ते आमचें ते वाडयतली. नॉर्मली आमी लोकल आमचें मार्केट आसा तितून आमी भाजी आमची दितात, पण फुडें कशें वाडोवपाचें हेजेर आमचो प्रयत्न जातलो. एका गांवाचो खरो विकास करचो आसत जाल्यार म्हाका दिसता ताज्या भुरग्यांचेर इन्वेस्ट करपाचें आसा, जर नेक्स्ट जनरेशन जें आसा तेजेर इन्वेस्ट करपाची गरज आसता. जेन्ना इब्राहिमपूर गांवान सातेरी विद्या मंदिर ही शाळा सुरू जाली आनी ऑब्वियसली तांकां काहीशी रिक्वायरमेंट आसली, बिकॉज ऑब्वियसली जेन्ना आउटस्कट्सान जेन्ना एक शाळा आपलें काम करता तेन्ना तांकां खरें फंडाची गरज आसता, थोडे रिसोर्सिसाची गरज आसता, थोडो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गरज आसता. बट हे बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां मेरेन पावपाचें आनी तांकां समृद्ध करपाचें, ऑब्वियसली भुरग्यांक मातशें आनीक बरें शिक्षणा खातीर आपली वाटचाल सुरू करचें. मागीर ते बेसीक एम्युनिटीज आसूं किंवा सायन्स लॅब आसूं किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताजेर कशें काम केलां हें जाणून घेवया. ऑब्वियसली आमी ह्या इब्राहिमपूर गांवांतली सातेरी विद्या मंदिर आनी मेळोया आमी हेडमास्टर आनी चेअरमॅनाक. माझे नाव राजाराम मधुकाम, ह्या संस्थेचो सातेरी विद्या मंदिर ह्या संस्थेचो चेअरमन आहा. नमस्कार, हांव सुभाष सावंत, इन्चार्ज हेडमास्टर ह्या सातेरी विद्या मंदिराचो. हे सातेरी विद्या मंदिर 1985 सुरवात जालें. लुपिनाने असो एक प्रयत्न केलो की हे एक मॉडेल स्कूल जावचें अँड अंडर देअर CSR एक्टिविटी तांच्यांनी वेरियस प्रोजेक्ट्स आमी डिसायड केले. पयलीं तांच्यांनी पळयलें की लॅब आमची जी आसली ती एकदम तितली वेवस्थीत नासली. स्टेम लर्निंग पुणे ह्या संस्थे कडेन तेंच्यांनी थोडोसो संपर्क केलो आनी आमकां एक बऱ्या तरेची लॅबोरेटरी तयार करून दिली, जेतून भुरगे एक्सपेरिमेंट स्वता करूं शकता. अभ्यासक्रमान आसा ते करतात, त्याच्या व्यतिरिक्त आसा जो थिंकींग आसा, क्रिएटिविटी आसा, अशें कांय एक्सपेरिमेंट मेळ्ळे. भुरगे विचार करपाक लागले. वॉटर फॅसिलिटी प्रोवायड केले तेंच्यांनी, कूलर प्रोवायड केलो जे सर्वसामान्यांक मेळना. आमचे जे हॉल आसा त्या हॉलान
भारतीय बैठक चलतली, सिटींग अरेंजमेंट असली. सो लुपीन हॅज प्रोवायडेड नियरली 200 चेअर्स. आमच्या स्कुलान जर आमी पळयले जाल्यार आतां आमचे कडेन वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप, सेपरेट बॉयज अँड गर्ल्स अशी टॉयलेट्स आसा, स्टाफाकय आसा. हांव म्हणूं शकता की आय एम व्हेरी थँकफूल हे लुपिनाक. बरे जे विट्रिफायड टायल्स बी आसा जे बऱ्या संस्थेन आसचे ना ते तेंच्यांनी आमकां घालून दिल्ले आसा. भुरग्यांची वेवस्थीत सोय केल्ली आसा. इलेक्ट्रीक बेल दिल्ली आसा. भुरग्यांची एप्टिट्यूड टेस्ट जी आसता ती भयंकर खर्चीक आसता, पूण ती सुद्दां लुपीन फावंडेशनच्या वतीन हांगा जाल्ली आसा. इंटेल की म्हणून नांवाचो एक एक्टिविटी, कार्यक्रम जी भुरग्यांचो बौद्धीक विकास कसो जावप, टिचरा खातीर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हे सगळे लुपिनान ह्या गांवांक दिले, ह्या स्कुलाकय दिले. जेन्ना एका गांवांत खूब कमी ऑपॉर्च्युनिटीज असतात तेन्ना ऑब्वियसली चडशी बायलां जी आसा ती आपल्या घराचोच ऑब्वियसली हावजवायफ म्हणून काम करता. बट ह्या हावजवायफांक सुद्दां कशें एम्पावर करप, ते मागीर मिड डे मील सारके आसत किंवा आपलो सेल्फ हेल्प ग्रूप करून तेजे आपले जे खाण जे आमी करता ते लोकां मेरेन पावप आसूं, किंवा जर तुमी सेविंग करता जाल्यार ऑब्वियसली सबसिडायज रेटीचेर तुमकां सेविंग मशीन दिवन तुमकां ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड करपाचें हें धोरण लुपीन फावंडेशनान 6 वर्सां पयलींच्यान आपलें काम सुरू केलां. आनी आमी काही महिलांक मेळ्या, तातूंतली एक आसा तनुजा धावस्कर, लक्ष्मी कासार आनी छाया पेडणेकर, आनी जाणून घेवया तांची स्टोरी आनी ऑब्वियसली तांचें एसोसिएशन विथ लुपीन फावंडेशन. म्हजें नांव तनुजा सुधीर धावस्कर. हांव इब्रामपूर गांवांच्यान उलयतां. हांव ओम साई ग्रुपान प्रेसिडेंट म्हणून काम करतां. आमी सद्याक हे पुरणपोळ्यो करून सेल करता. हे 4 गांवांनी पुरणपोळ्यो करून सगळी कडेन सेल करता. सो आतां सर लॉकडावन जाल्ले ते आनी सगळे ते आदी बिझनस आमचे ते मिड डे मील बीन बंद जाल्ले, ताका लागून आमी म्हटलें पुरणपोळ्यो करपाच्यो आनी सेल करपाच्यो, मार्केटींग करून आमी सेल करपाचें. जेन्ना आदर्श ग्राम योजने अंतर्गत आमचो इब्रामपूर गांव जेन्ना जाल्लो, कितलेशे डिपार्टमेंटांनी येवन आयले आनी गेले. फ्रांसीस जेन्ना पंचायतीन आयलो आनी पंचायतीन तेंच्यांनी आमकां विचारलें तुमी कितें करपाक सोदता. सर तेन्ना खरें सांगपाचें म्हणजे आमच्या कडेन कांयच आयडिया नासली आमी कितें करपाचें तें. तर आमकां म्हणपाक लागलो तुमी कितें करपाक सोदता, तुमी कितें करूंक तुमी जाणात. तिणे आमच्या कडल्यान पयलीं सगळें म्हायती घेतली. तेच्या नंतर आमी सांगलें आमी मिड डे मील सुद्दां करपाक आमकां जमलें जाल्यार आमकां जातलें आसलें, पूण आमकां लायसनाक लागून आमकां हेल्प जाय पडटली. सरान कितें सांगलें तुमी कांयच काळजी करपाची गरज ना, आपूण तुमकां हेल्प करता, तुमी इच्छूक आसा जाल्यार आमी कितें केलें 6-7 आमचे ग्रूप आसले. 6-7 प्रत्येक ग्रुपांतली आमी महिला 2-2 घेतली आनी आमी संकल्प म्हणून ग्रूप स्थापन केलो, सेपरेट ग्रूप स्थापन केलो. आनी त्या संकल्प ग्रुपांसून आमी मिड डे मील करपाचें ठरयलें. जे आमी रांदता तो रांदपाचो रूम सुद्दां आमकां हेणी करून दिला. लुपिनान आमकां फुडाकार घेवन तो सगळो आमकां करून दिलें. प्लस आमकां हें जाय आसलें, आमकां ऑर्डर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी थंयसर वचोन एडीआयन वचोन म्हण आनी हितून वचोन डिपार्टमेंटान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वचोन सुद्दां आमकां तेंच्यांनी आपले कार्यान वचोन तेंच्यांनी आमकां सगळें करून मेळोवन दिलें. आनी तशें करून सर आमकां तेच करून ते रावोंक ना. तेंच्यांनी उपरांतूय आमकां कितें केलें, सगळे प्रकारचे आमकां मसाला ट्रेनींग दिली, हेची मायक्रॉन ट्रेनींग दिली, कॅटरर्स ट्रेनींग दिली, रांदपाची कशें हें करपाची ते ट्रेनींग दिली, राखयो करपाची ट्रेनींग दिली. खूब व्हेरी थँक्यू लुपिनाक हांव म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां इतको फुडाकार दिवन सगळेच आमच्या कडल्यान खूब धन्यवाद, आमकां हार्टानसून धन्यवाद सर. तेंच्यांनी आमकां इतली बायलांक फुडें काडली. माझे नाव लक्ष्मी लक्ष्मण कासार. हांव इब्रामपूर कासारवाडा येथे रावता आणि हांव सातेरी महिला मंडळाचे ग्रुपान आसा. आणि हांव शेताचें काम करता, घरकाम करता आणि शिवणीचेंय काम करता. आमकां लुपीन फावंडेशनान हांगा मशीन दिवन खूब बरी मदत केली. कित्याक लागून हांव घरचें काम करूनय हे शिवपाचें काम करता, कोणाचें कितें शिवून दिता ते म्हाका पयशे कितें उपकारता घरांत वापरपाक. आनी आमकां लुपीन फावंडेशनान आनीकूय कितें कितें अशी मदत केल्ली आसा. हांव स्कुलाचे कपडे शिवता मशिनाक लागून. आनी हांगा आतां लॉकडावनान मास्कां शिवपाक आमकां पंचायतीन कपडो दिल्लो, आमी ते शिवून दिले. आमकां जे लुपीन फावंडेशनान मशीन दिल्या
ते आमकां सबसिडीन दिल्या, आमकां कमी किमतीन मेळ्ळ्या ते, ताका लागून आमकां बरोचसो फायदो जाला. नाल्यार तेच जर मशीन आमी घेवपाक गेल्यार मार्केटाक ताका खूब किंमत आसा. माझे नाव छाया महेश पेडणेकर. कपडे शिलाई करता, ब्लावज, बिडिंग फॉल सगळे करता. तितून म्हाका मेळटा, फायदो जाला. आमकां कमी किमतीन दिलें मशीन, तितून आमकां हेल्प कसो जालो. बिडिंग मशीन म्हाजे कडेन आसलें, पूण तें दिल्ल्याक म्हाका हें जालें. कपडे बी साडी फॉल येतात म्हाजे कडेन, तितून फायदो जाला म्हाका. वुमन एम्पावरमेंटाचीच गजाल फुडें व्हरया आनी आमी मेळ्या आनीक अशा 2 महिलांक जे स्वताचो आपलो वेवसाय वाडयता आनी ऑब्वियसली तांचे स्वताचे शॉप आसा. ह्यो 2 महिला आसा शैलजा मलीक आनी गंधाली बांदेकर. आवर्जून या तांच्या कडेन आनी जाणून घेवया तांची स्टोरी. माझे नाव शैलजा श्यामसुंदर मळी. हांव एक मध्यम वर्गीय स्त्री. आमकां पयलीं अशें कितेंच अशें हें करपाक म्हणून नाशिल्लें, पण लुफीन संस्था जेन्ना ते फ्रांसीस म्हणून आमच्या कडेन येयले आनी आमकां तेणी खुबशी अशी हें सांगलें. हांवें बश्टेच अशें स्ट्रक्चर उबें केल्लें. तिंगा कितें म्हणल्यार हें बी नासलें, पण तेंच्यांनी आमकां सिमीट हें 10 पोती सिमीटाचें आमकां हें केलें तेंच्यांनी. आनी आमकां एक तुमी वेवसाय करा अहो आमकां तेंच्यांनी एक हें दिलो. तेन्ना बारीकसोच बिझनेस आसलो आमचो, जस्ट आमी भाजी हें करतले, पण त्याच्या वयल्यान आयज म्हाज्या कडेन फूल हो शॉप व्हडलो जाल्लो आहा. तशेंच तेन्नाच लागून आमी शेत करतले. शेत करता आसतना तेन्ना आमच्या हेका सगळे रानडुकरां जावं हत्ती येवन आमच्या शेताक हें करतले, पण तेंच्यांनी आमकां फेन्सिंग करपाक म्हणून एक मदत केली. म्हणजे आमी सगळे ग्रूप मेळान आमकां तेंच्यांनी एक मदत केली. त्या खातीर आतां आमचें तें शेत आजून तगेन आमचें चालू आसा आनी आमकां तितून भरपूर असो फायदो जाल्लो आसा. आतां हांव एक वेल सेटेड म्हणून हें करता, सगळो शॉप येदोळ्ळो सांबाळटा. हांव तेचे रिपोर्ट सारके एक डेली रिपोर्ट काडटा, जावं अशें सेल कोणाक वचोन घालता. तशें आमचें एक महिला मंडळ आहा, आमी महिला मंडळान सुद्दां काम करता. जावं तेंचे आमी प्रॉडक्ट घेता, ते सेल करता. अशें आमचें बारीकशें हें चालू आसा. म्हजें नांव गंधाली गुरुदास बांदेकर. हांव वारखंड नागझर पंचायतीक CRP म्हणून काम करता. म्हजो वेवसाय हँडीक्राफ्ट्स, तन्वी हँडीक्राफ्ट्स म्हज्या शॉपाचें नांव आसा. सो हांव एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन आसा आनी म्हाका लुपीन फावंडेशन हेंच्या कडल्यान भरपूर हेल्प केल्लो आसा. शॉप पयलीं ल्हानशेंच आसलें, तेंच्यांनी येवन पळोवन बी मागीर तांकांय बी अशें दिसलें की कितें तरी आमी हेल्प केलो जाल्यार हें आनी कितें तरी करूं शकतले म्हणून. सो तेंच्यांनी एक मशीन म्हाका दिलें. पयलीं एक कपडे शिवपाचे आसले, तेच्या उपरांत आनीक फुडें हेल्प केलो म्हणजे बिडिंग करपाचें मशीन दिलें. कांय कोर्सीस सुद्दां अशें म्हाज्या ग्रुप्सांक बीन हाडून दिले तेंच्यांनी, ते सुद्दां आमी तेंच्या माध्यमांतल्यान काय करूंक शकली. एका मॉडेल गांवांत 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आसा. ऑब्वियसली एड्युकेशन आनी दुसरो एक मॅकॅनीक आनी तिसरी म्हळ्यार एक हॉटेल. आनी ह्या लायनीचेर लुपीन फावंडेशनान काम केलें आनी जो एक मॅकॅनीक थंयसर गांवांतल्यान म्हापशां वचून काम करतालो ताका सांगलें की तूं गांवानूच आपलें काम कर. ताका जाय तें टूल किट दिलें. तशेंच एक हॉटेल जें बेसीक सुरू जाल्लें ताका एम्पावर करून ताका बेसीक एम्युनिटीज जे आसात त्यो दिवन लुपीन फावंडेशनान ताका आनीक मातसो एम्पावर केलो. ह्यो 2 काणयो आसा संदेश शिरोडकर आनी विश्वास धावस्करांची. आवर्जून जाणून घेवया. हय, म्हजें नांव संदेश शिरोडकर. हांव काम करता, जाली एक 5 वर्सां जालीं काम करता. पयलीं म्हटल्यार तेंची हांगा इस्कॉलांत मिटींग आशिल्ली, तेन्ना ते कोण तुमच्या गांवांत कोण काम करता तांकां कितें तरी आमी काम करता तांकां हेल्प करता म्हणून जेन्ना ते येयल्ले तेन्ना हांव म्हापसा काम करतालो. मदीं मदीं हांव घरा काम करतालो. मागीर ते सर म्हणाले तूं घरा काम करता जाल्यार तुका आमी स्पॅनर बी दिता, त्या खातीर तूं तुजो ओन बिजनेस स्टार्ट कर म्हणून. तेन्नाच्यान हांवें काम करपाक स्टार्ट केलें आनी म्हाका तेंच्यांनी जाय ते म्हाका स्पॅनर दिले. स्पॅनर म्हाज्या कडेन कमी आशिल्ले, तेंच्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. म्हाजो स्टार्टींग पयलीं मातशें कमी येतालें काम. जेन्ना म्हाजें काम पळोवन म्हाका कस्टमर म्हाजे सेट जाले. विश्वास गोविंद धावस्कर. आमचो वेवसाय हॉटेलाचो आनी आमकां लुपिनान आमकां जाय ते फावटी आमकां हेल्प केल्ले आसा हांगासर. आनी 2-3 फावटी तेणी आमकां आमच्या हॉटेलाक ऑर्डर दिवन खंय फंक्शन आसलें थंयसर आमकां ऑर्डर दिवन आमी सगळ्याक 2-4 कडेन सामोसा घेतले. आमचें नांव तेणी ह्या हॉटेलाचें नांव तेणी बरें उज्वल केल्लें आसा. आमी सुरवात जाली तेन्ना पयले फस्टाक तेणी म्हाका
एक मेज दिले, 2 खुर्ची दिले. मागीर तेणी म्हाका 2 मेजां दिली, आणकी 6 खुर्ची दिले. आमच्या गांवांत येवन तेणी जायतो प्रोग्रेस केल्लो आसा. जायते तेचें नांव हांगासर येता, लोक तेचें नांव घेता आनी जायते तेणी ते लोकांक हेल्प केलें आसा. आयज बऱ्याचशा गोष्टी खातीर आमकां भायरच्या स्टेटांचेर अवलंबून रावचें पडटा. ते मागीर पोल्ट्री बिझनस असो किंवा बाकीचे डेअरी बिझनस असो. पोल्ट्री बिझनस जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना बॅकयार्ड फार्मींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॅकयार्ड पोल्ट्री जाका म्हणटा आमी, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशेंच एक ल्हानशा हितूंतल्यान सुरवात केल्ली काणी हांव तुमकां आवर्जून सांगता. ह्यो 2 काणयो आसा. एक आसा सकाराम बाबाची आनी दुसरी आसा सियाबाईची. आवर्जून ऐका, बिकॉज ज्या प्रकारे तेंच्यांनी लुपीन फावंडेशनान तांकां एम्पावर केला, इट्स अ व्हेरी कमेंडेबल स्टोरी. माझं नाव सकाराम आत्माराम कणोडकर. खंय जेव्हा लुपीन फावंडेशनान ते लोक येयले तेव्हा आमकां तेंच्यांनी पयली कोंबडी दिली आनी तेंच्यांनी आमकां कोंबड्यांक खूब हेल्प केलो, खाण दिलां आनी पयलीं ल्हान पिलां हाडून दिली तेंच्यांनी. तेच्या उपरांत परत एकदां दिली आनी ती आमी आतां बाळगतो आनी तेच्या पासून आमकां फायदो जालो. काय तर आमी ती मागीर 500 रुपया अशे धरून एक नग बी विकूंक लागलो. आनी त्याच प्रमाणे हे आमकां आमी शेती जी करतो ती फक्त आमी शेणाचेर आनी कंपोस्ट खताचेरच करतो. कित्याक गोबर गॅसीक सुद्दां तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो. मिरसांग हेल्प केलो, भाताक हेल्प केलो, जावं कसली भाजी जर रोवता तेंच्या बियां आमकां हाडून दिली आनी ती आमी बियां रोयतो. आनी अजून पर्यंत आमी मिरची जावं तुका एसाऱ्या पद्दतीन भात तयार करतो आनी ते भात आमकां बरा पिकता सुद्दां, जास्त जाता. म्हजें नांव सिया रामा नाईक. हांव बॉयलर आनी गांवठी कोंबड्यांचो बिझनस करतां. सो म्हाका बिझनस स्टार्ट करतना जेन्ना कोणची हेल्प जाय आसली तेन्ना म्हाका फ्रांसीस सर लुपीन फावंडेशनांतल्यान हेल्प केल्ली आनी म्हाका तेंच्यांनी 150 पिलां दिल्ली. तेतूंतसून हांवें ती वाडयली आनी विकली. सो म्हाका तेंचो फायदो जालो. जेन्ना बिझनस स्टार्ट करतना कोणी तरी सारकी हेल्प करपाक जाय तेन्ना त्या सरांनी म्हाका हेल्प केल्ली. त्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच गांवागांवांनी तेंच्यांनी हेल्प करपाचें अशें हांव म्हणटा तांकां. आनी ह्या बिझनसांतल्यान हांव घरातूय हेल्प करता म्हाज्या मिस्टराक घर चलोवपाक. ह्यो बिझनस आतां सद्या डावन आसा. जर तो फुडें बरो चलत रावलो जाल्यार म्हाका बरो प्रॉफीट जातलो आनी हांव घरानूय कितें बरें करतलें. म्हाजो फुडें भुरगो आहा ताकाय कितें बरें एज्युकेशन दिवपाक हेल्प करतलें. जशें लुपीन फावंडेशनान कुडण्या पंचायती वांगडा काम केलां, तशेंच इब्रामपूर पंचायत जी आसा त्या पंचायती बरोबर तांचो संबंध फाटलीं 6 वर्सां जालीं काम करता. वेगवेगळे बेसिक्स जे आसा ते तांकां ते दीत आसा, ऑब्वियसली गायडन्स करीत आसा आनी म्हाका दिसता खानाक खान मारून मागीर ते खंयचें रिप्रेझेंटेशन आसूं त्या पंचायतींतलें फाटलीं 6 वर्सां आवर्जून ते काम करता. लोकांचो विशय फुडें स्टेट गव्हर्मेंटा मेरेन पावयता आनी ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो गांवाच्या प्रत्येक लोकां मेरेन हाडून पावयता. ही आसा आमी मुद्दाम आवर्जून या चंद्रशेखर खडपकर हांच्या कडेन जे पंच आसा इब्रामपूर हणखणे पंचायत. म्हजें नांव चंद्रशेखर ज्ञानदेव खडपकर. हांव इब्रामपूर हणखणे पंचायतीचो पंच मेंबर. आमची ही लुपीन फावंडेशन जी आसा ती 2014 हांगा पदार्पण जाली आनी तेन्ना आमकां जो पंचायतीक जो सांसद आदर्श ग्राम योजनेक हो गांव निवडलो, ताचे उपरांत गांव निवडलो. पण खऱ्या अर्थान जे आमचे हे गांवाची उदरगत म्हणटा ते आनी विकास जो म्हणटा तो लुपीन फावंडेशन ह्या कंपनीन केलो. जेन्ना ही लुपीन फावंडेशन हांगा येयली तेन्ना खुबशीं कामां आशिल्लीं आमच्या लक्षात. ती आमी तांचे कडेन मांडली. पण तांच्यांनी इतल्या फोर्सान आनी इतल्या बेगीन काम करून दाखयलें. एक म्हटल्यार हांगा जो आमचो अजीत शेडकर आसा ताका ती मशीन गन हेका जाय पडटा पेंटिंगां, ती तांकां तेंच्यांनी दिली आनी बऱ्यापैकी आतां तो पेंटींग करूंक लागलो. तशेंच हांगा आनी एक आमचो खेडेकर म्हणून आसा, विनोद खेडेकर, तो सुद्दां एक विरेंद्र खेडेकर, तो सुद्दां बारीक बारीक इलेक्ट्रिशियन करतालो. ताका जे इन्स्ट्रुमेंट जाय आशिल्ले ते तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिले. हांगा आमचे कुशिकत पंचायतीच्या हेल्थ सेंटर आसा, ताका सुद्दां जे जाय बेड जाय कितें जाय ते सगळे तेंच्यांनी दिल्ले आसा. लुपीन फावंडेशनाचे हांव आभार मानता इतल्या खातीर की आमच्या गांवाक खऱ्या अर्थान जर आदर्शाच्या मार्गार व्हरपाक कारणीभूत जर कोण आसा जाल्यार लुपीन फावंडेशन ग्रूप ही कंपनी आसा. आमच्या मदीं अश्यो खुबश्यो कला आसा ज्यो आतां खंय तरी सोंपात आयल्या किंवा ते फुडें जनरेशन ताका पर्स्यू करना. एक अशीच कला आसा ती बांबूची आर्ट, बांबू पासून वेगवेगळे आर्टिफॅक्ट्स तयार करपाची ही कला. अशेंच आमी या
आणि कशें लुपीन फाउंडेशनान ही कला जोपासल्या आणि ऑब्वियसली त्या फॅमिलीक एम्पावर केल्या, फॅमिलीक खूब आउट ऑफ द वे वचून मदत केल्या आणि ही कला लोकां पर्यंत पावची म्हणून ते झडत आसा. ही स्टोरी आसा आणि एक वेर दे हॅव एम्पावर्ड अ लेडी हू इज प्रॅक्टिसिंग दिस बांबू आर्ट. नाव योगिता. म्हणजे आमचं बांबू कला करता काम करता आम्ही डेली काम करता. आमकां तितून फायदो आसा आणि आम्ही हेच काम आणखी काय करूंक शकना. आम्ही हेच आमचो धंदो चलता आमचो. आणि आमच्या सरान आमचे खूब उपकार केल्ले आहा. आमकां कित्याक म्हाका आयटम करूंक सांगले, जेन्ना म्हाका मदत केली, जेन्ना खूब आमकां जाय तो मदत केली तेणी. सगळे कपडे पान कितें आमकां जाय ते दिल्या आसा. म्हणजे कितें हे लॉकडावनाक लागून मातशें कमी जालें न्हू, नाजाल्यार आतां आमकां परतून चल्ला काम. आणि घरय दिला सरान आमकां. खूब उपकार आमचे अशे उपकार केन्नाच विसरांक शकना आमी. अशें आमी कोणाक लोकांक सांगला कित्याक ज्या सरान आमचे उपकार केले असं आमी जाय ते लोकांक सांगलेला. आमचे फॅमिलीक सुद्दां, नाल्यार आमचं घर हें जावंक शकताच नासला. खूब म्हणजे खूबच तेंचे उपकार आमी अशें केन्ना विसरांकच शकना. दुपीनान ह्या गुणे आमकां घातले, चिरे घातले आणि सिमेंटाच्यो पोतयो दिल्यो आमकां, रेंव दिली, सगळं म्हणजे मदत केली आमकां खूब जाय ती. वेल, हे असले सगळे टेस्टिमोनियल्स ऑफ पीपल स्पीकिंग फॉर लुपीन फाउंडेशन आणि कशें फाटली 6 वर्सां जाली तांचें जीवन बदललां लुपीन फाउंडेशना वांगडा एसोसिएट जावन. बट हे सगळे करतना एक मनीस कंटिन्युअस झडत आसा, कंटिन्युअस कॉर्डिनेट करत आसा, कंटिन्युअस ग्रासरूट लेवलाचेर काम करत आसा. ते म्हळ्यार फ्रांसीस बाबा कडेन उलयले लास्ट टायम जेन्ना उलयले आमी तेन्ना तांच्यांनी आमकां कुडण्या बद्दल चड सांगलें. ह्या फावटी आवर्जून या बिकॉज ही हॅज अ लॉट टू स्पीक अबाउट इब्रामपूर विलेज बिकॉज 6 वर्सांचो तांचो प्रवास जो आसा तो आवर्जून ऐकण्यासारको आसा. When I look back, like 6 years ago when we started our work, the real satisfaction lies like when we visit these beneficiaries randomly and they express their gratitude. And 6 years ago, the small help which we have done, they are continuing with that same fervor and they are become successful. Like when we visited that mechanic who was just given a small toolkit when he was supposed to start that business in his own village, and today he is the famous mechanic in that locality and he is earning his livelihood. And the real satisfaction lies like when you visit that school where we had developed as model school. We provided all the facilities like separate toilet blocks for them, the science lab and a lot of activities. And when I was taking a feedback from the students, one of the students, the female student, when she told me like it was a great help from Lupin because before our interventions, when she used to go through the periods, she had no privacy because there was no toilet and she had to be absent in school. But now, since this facility is there, we can visit the school regularly. So this is like I feel real development. And when we visit the vermicompost unit which was started 6 years ago, and he is still saying many people are converted into organic farming due to this vermicompost unit. There are 25-30 schools which have visited the vermicompost unit for their as a exposure visit, and many farmers who are like already turned into organic. So this is what gives us like real satisfaction when we do our activities. वेल, हो एपिसोड आमचो आसलो स्पेसिफिकली ऑन लुपीन फाउंडेशन. फाटल्या विकान आमी कुडणे पंचायत पयली, ह्या विकान आमी इब्रामपूर गांवांत गेले आनी मेळ्ळे लोकां कडेन, जाणून घेतले की तांच्या आयुश्यान कसो बदल जाला इन रिस्पेक्ट टू लुपीन फाउंडेशन. आय होप तुमकां हो एपिसोड आवडलो आसतलो आणि तुमकां जर अशेंच दिसता की काहीशे कंपनीज CSRच्या माध्यमांतल्यान अशी बरी बरी कामां करता, लोकां मेरेन पावता, ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता, तर आवर्जून आमकां संपर्क करा. वी वूड डेफिनेटली लव टू
फीचर इट आणि ऑब्वियसली ह्या अशा संधींचो लाभ घेवचो आणि जे आमचे डिपेंडन्सी आसा ऑन अदर स्टेट्स आमी सेल्फ एम्प्लॉयड जावची, सेल्फ रिलायंट जावची आणि लोकांक आमची ज्यो गरजा आसा त्यो आमी हांगासरच आमच्यो पुराय करच्यो. हेच म्हाका दिसता हे धोरण लुपीन फावंडेशनान केलां आणि ह्याच फावंडेशनाचेर लुपीन फावंडेशन ह्याच धोरणाचेर फाटली कितकीशीं वर्सां काम करत आसा. तुमकां हो एपिसोड कसो लागलो तो आवर्जून तुमकां कळयात आणि अशाच प्रकारचे वेगवेगळे स्टोरीज आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात रूट इन.